26वा भाग. भारताच्या ख्रिस्ताव धर्माच्या प्रसाराचेर शावेराचो प्रभाव. या भागांत आमी भारताच्या ख्रिस्ताव धर्माच्या प्रसाराचेर सान फ्रांसीस शावेराचो म्हत्वाचो प्रभाव सोदून काडटात. देशभरांतल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी आनी समाजांनी ख्रिस्ताव धर्माची वाड आनी विस्तार करपाक शावेराच्या मिसावाची आनी प्रभावाची म्हत्वाची भूमिका आसलोली. भारतांतल्या ख्रिस्ताव धर्माचेर शावेराचो व्हडलो परिणाम. 1542 ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शावेर भारतांत आयिल्ल्यान देशांतल्या ख्रिस्ताव धर्माच्या इतिहासांतल्या एका म्हत्वाच्या अध्यायाची सुरवात जाली. ताच्या मिसाव आनी प्रभावाचो ख्रिस्ताव भावार्थाची वाड आनी विकासाचेर व्हड परिणाम जालो. ख्रिस्ताव समाजाची स्थापणी. शावेराच्या यत्नांक लागून भारतांतल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी ख्रिस्ताव समाजाची स्थापणी जाली. ताच्या मिसावांच्या वावरान धर्मांतरीत लोकांक प्रचार, शिकोवण आनी बाप्तिस्म दिवप हांचो आस्पाव आसलो आनी ताका लागून एका फुडारिल्ल्या ख्रिस्ताव समाजाची वाड जाली. दर्या देगेवयल्या प्रदेशांचेर प्रभाव. भारतांतल्या दर्या देगेवयल्या वाठारांनी शावेराच्या मिसावांचेर खास प्रभाव पडलो. गोंय, केरला, कोरमंडल, दर्या देग ह्या सारक्या वाठारांनी ताच्या समर्पीत यत्नांक लागून ख्रिस्ताव धर्मांत खूब वाड जाली. गोंयचेर परिणाम. शावेराच्या मिसाव वावराचो खोलायेन प्रभाव पडलेलो प्रदेश म्हणून गोंय उबो रावता. ख्रिस्ताव समाजाची स्थापणूक करपाचें ताणें केल्ल्या यत्न आनी ताचे शिक्षणीक उपक्रमांनी गोंयची ख्रिस्ताव अस्मिताय घडोवपाक म्हत्वाचो वांटो आसलो. केरळाचेर प्रभाव. केरळा हो आनी एक प्रदेश शावेराच्या मिसावांचेर व्हड परिणाम जाल्लो. ताच्या प्रभावाक लागून ह्या वाठारांत ख्रिस्ताव धर्माची वाड जाली आनी तो केरळाच्या धर्मीक मळार म्हत्वाचो भाग उरलो. कोरमंडल देगेवयली समुदाय. शावेराच्या मिसाव वावराचो कोरमंडल दर्या देगेवयल्या समाजाचेर ठिकपी परिणाम जालो. ताच्या यत्नांक लागून ख्रिस्ताव समाजांची स्थापणूक जाली आनी तें ह्या वाठारांत म्हत्वाचें जालें. ख्रिस्ताव मुल्यांचो प्रसार करप. शावेराचे मिसाव समाज स्थापन करपाचें परस फुडें गेलें. शिक्षण, समाज कल्याण आनी अध्यात्मीक उदरगत हांचेर भर दिवप. ताणें ख्रिस्ताव मुल्यांचो प्रचार केलो आनी ताका लागून ख्रिस्ताव धर्माची वाड जाली. टिकपी ख्रिस्ताव दायज. शावेराचो प्रभाव पिळग्यांनी प्रतिध्वनीत जायत आसा. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी टिकपी ख्रिस्ताव दायजांत योगदान दिता. ताचो मिसाव वावर भारताच्या धर्मीक मळार एक अभिन्न भाग उरल्यात. भारतांत ख्रिस्ताव धर्माच्या प्रसाराचेर सान फ्रांसीस शावेराचो प्रभाव खूब आसलो. अदीक करून गोंय, केरला, कोरमंडल दर्यादेग ह्या सारक्या प्रदेशांतल्या ताच्या मिसाव वावराक लागून ख्रिस्ताव समाजाची वाड आनी स्थापणूक करपाक म्हत्वाचो वांटो जावन भारताच्या धर्मीक इतिहासांत एक टिकपी दायज उरलो. ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचो उपकार. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ख्रिस्ताव धर्माचो प्रसार करपाक शावेराचो प्रभाव देशांतल्या विंगड धर्मीक तेपेस्त्रीचो एक अभिन्न भाग उरला.